सिद्धी नायकाचे मरणाचे घडणुकेवेल्यान गोवा फॉरवर्डाच्या बायलफाट्यान सरकाराक उजरावन काढला. फाटल्या एका म्हयन्यांतल्यो घडणुको विचारात घेतलो जाल्यार गोंयांत चलयो आनी बायलां खरेपणीत सुरक्षीत आसात काय कितें असो प्रस्नय तांणी उपरासला. बायलांचे सशक्तीकरण म्हणटात ते खंय गेलें अशें गोवा फॉरवर्ड विचारता. बायलांची सुरक्षा करपाक अपेशी थारायिल्लें सरकार तांचें सशक्तीकरण कशें कितें करतलें असोय तांचो प्रश्न. बायलांचे सुरक्षेची जबाबदारी घेवपाक जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सरळ राजिनामो दिवचो तांचो सल्लो. रातचे सोड दिसाक आमी भोंवपाक शकना. टुडे विमन एम्पावरमेंट म्हणटा ते खंय गेले? What is women empowerment without the safety of women? जर गोय सरकाराकडेन आमची सुरक्षाची जिम्मेदारी घेवपाक जायना तर the CM should step down. हे जे चल्ला खरेच आमकां टॉलरेट जायना, खरेच टॉलरेट जायना कित्याक आमकां भुरगीं आसा, म्हाका एक चली आसा, हांवूय कोणाची चली. आमी जर घरांतल्यान भायर सरता, आमी घरा पावता म्हणसर आज आमकां मनान भंय सो उरता. 8:30, 9, 9:30 पर्यंत आमी ऑफिस बंद करून येवपाक भंय दिसता. आयज अशें दिसता की रात जावचे पयलीं आमी घरा धांवचे अशें. कित्याक आमी धांवचे अशें? Why? Because the government is not accountable. गव्हर्नमेंटांनी हेची जबाबदारी घेवपाक जाय, आमची सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक जाय. हांव ह्या फावटी खरेच म्हणटा की गव्हर्नमेंटाक वॉर्न करता. ह्या फावटी जर परतून असले इन्सिडेंट जर जाले, परतून अशे क्रायम वाडत रावले, स्पेशली द क्रायम अगेन्स्ट विमन, रेप, मॉलेस्टेशन, हे चालूच आसा. हाऊ कॅन वी टॉलरेट दिस इन गोवा? म्हाका खरेच हांव म्हणटा म्हाका कितें जाता काळजान, म्हाका कितें जावपाक लागता सामकें आयकून. कितें करचेशें दिसता. Why should we women be so helpless? Why? हे जर कंट्रोल जायना सीएमा कडेन, सीएमान हेची जबाबदारी घेवपाक जर जायना, then he should really resign. टेस्टिंगा धाडला तेजे. Have they sent the visara for further testing? हे क्राइम जर अशे वाढत रावले जाल्यार गोंयांत आमचे गोंयचे बायलांचे कितें जातले? आमकां फाटले बॅकवर्ड वचचे पडटले, फॉरवर्ड वचपा परस आमकां बॅकवर्ड वचचे पडटले, घरांत रावचे पडटले. जशें सीएमान सांगिल्लें की 7 नंतर भायर वचचे न्ही. आयज हे केसीन सीएम कितें सांगपाक सोदता? सीएम सदांच म्हणटा की शीता फुडें मीठ खावचें न्ही. आतां सीएमान शीता फुडें मीठ कित्याक खाली? विदाउट इन्व्हेस्टिगेशन, फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन गव्हर्नमेंटान डायरेक्ट एकदम गडबडीन डिक्लेअर करून सोडले की दिस डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग. पुलिसान आपले काम केला, पुलीस इज वर्किंग, बट म्हाका अशें दिसता की पुलिसेचेरूय राजकीय प्रेशर आसा, राजकीय दबाव आसा. एक टाइम डीजीपी आशिल्लो प्रणव नंदा, तो इतले बरे काम करतालो तेन्ना ताजेरूय भरपूर राजकीय दबाव आसताले. डिपार्टमेंटल एक्शन घेवचे न्ही आनी कसले कल्प्रीट असल्यार ताजेर एक्शन घेवचे न्ही. बट he was really working for the safety and security of Goa. पर आयज गोंयचे सरकार खंय आसा? आमचो होम मिनिस्टर, आयज होम मिनिस्टरा कडेन कितें जवाब आसा लोकांक दिवपाक? आयज दर एक गोंयकाराच्या मनान एक प्रश्न आसा. दर एक गोंयकार काल जेन्ना रिपोर्ट आयली की दिस डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग, एवरी गोंयकार has a doubt in their mind
त्यांच्या मनान एक प्रश्न आसा की कशें बुडले, कितें जालें, हे सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. दर एक गोंयकार येवन गव्हर्नमेंटाक विचारपाक शकना, म्हणून आमी फुडें सरला गव्हर्नमेंटाक प्रश्न करपाक. वी वॉन्ट द एश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्नमेंट की हे परतून गोंयांत जावपा ना. कंटिन्युअस क्रायम्स वाडला. इन द मंथ ऑफ जून एक विकान 3 हे आता सगळ्या गोंयच्या सगळ्या बायलांच्या मनान एक भंय जाल्लो आसा, भंय पडला. रातचे सोडून दी, दिसाचे आतां बायलां भायर सरपाक भितात. म्हाका आयज एकूच क्वेश्चन विचारपाचो दिसता की जे गोवा स्टेट वुमन कमिशन आणि BJP महिला मोर्चा जी आसा ती आतां खंय आसा? काय पणजे बाय इलेक्शन जाल्याचे तेंची तोंडां बंद जाली काय? कितें फंक्शन तेंचे चालू आहा? तेंची ड्युटी आसा की आमी आमच्या गोंयच्या बायलांक प्रोटेक्ट करपाची. आयज कित्याक ती कोण फुडें येना? कितें म्हणून जालां आसतलें? कित्याक तेंकाय कळून आयलें की BJP सरकार येयल्याचें कोणाचें कांय जावपाना म्हणून? काय तेंची तोंडां कशी बंद जाली तें कळना? पयलीं इतली उलयताली. जेन्नाच्यान हो प्रमोद सावंत सरकार येयला तेन्नाच्यान बायलांचेर कितले अत्याचार जाता. कशी आमी उगी रावतली? आतां तेंच्यांनी भायर कित्याक येयना ती, हो प्रश्न व्हडलो आसा. आनी एक म्हाका विचारपाक दिसता 2019 जेन्ना काल रातचे चिंत्ताले, महिला मंडळाची जी अध्यक्ष आशिल्ली सुलोचना सावंत तिने स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना की प्रत्येक इंडिविज्युअलाक आमी हे प्रोटेक्शन दिवपाक शकना. आनी गोवूय तिचो आयज जो आमचो अनलकीली CM आसा तो सुद्धा सेम उलयता. असेंब्लीक सुद्धा तेणी सेम म्हटलां की चलयांनी खंय 7 नंतर भायर सर न्हू. अरे तो दम आसपा जाय, तूं CM, तुका तो दम आसपा जाय की आपल्या गोंयांत कितल्यांकूय भिवून आपूण प्रोटेक्शन दिता म्हणून. तें उलोवपा जायना आनी तूं आमकां सांगता 7 नंतर भायर सरप ना, फाल्यां एमर्जन्सी आसा की आमी भिवून भितरच रावपाचें. आमी कसलो सरकार तर तुजो? कितें प्रोटेक्शन दिता तूं आमकां? हें उलोवपाक तुका सोबना? हें तुवें उलोवप न्हू. अशें म्हाका दिसता तूं अशें उलयता तुवें रिजायन करपाचें. प्रत्येक आयज बायलां भुरगीं सगळीं म्हणटात CMान असो स्टेटमेंट दिवप काय म्हणून. मातशें तरी चिंत. दुसरें म्हटल्यार आनी एक ती BJP जी महिला मोर्चाची सुलोचना सावंत अध्यक्ष आशिल्ली तिने आनी एक स्टेटमेंट दिल्लो की प्रत्येक बिचाचेर CCTV कॅमेरा लायतली म्हणून. खंय गेले ते CCTV कॅमेरा? केन्ना लावपाचे ते? आनी खूब जाणां रेप जावं मरतकीर मागीर लायतली काय तुमी? मातशें तरी विचार करा. आता म्हाका दिसता आमी एक कन्क्लुजन काडचेच पडलें की सरकाराची जी प्रायोरिटी आसा ती बायलांक सेफ्टी दिवपाची न्हू, पण तो खरोच जशें आतां एडवोकेट आसमानूय सांगला तो मायनींग ट्रिपी कावंट करीत आसा, तेका लागून हे चड वाडत आसा. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा न्ही की तो तितूनच बिजी आसा म्हणून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स.